Hello students, in this video we are going to see MCQ question from the unit arithmetic progression. Okay, mostly it comes for 1 marks. So in an AP, if A equal to 4 and D equal to 3, the 10th term of AP is. Okay, so here information given A equal to 4. A equal to 4. A means what? So कोणाक खबर ना जाल्यार ए म्हटल्यार फर्स्ट टर्म तुमचो. ओके, डी मीन्स डिफरन्स. सो सिरीज आसतले तितून फर्स्ट टर्म जो आसतलो तो 4 आणि त्यांच्या मदी जो अदर नंबराच्या मदी आसतलो डिफरन्स तो 3 चो आसतलो. आमकां फायंड करूंक सांगला 10th टर्म ऑफ AP. ओके, सो एक अज्यूम करात फर्स्ट 4, मागीर नेक्स्ट नंबर 7, मागीर नेक्स्ट नंबर 10. ओके, लायक दीस सिरीज असो कंटिन्यू आसा तर जाल्यार हो जो फर्स्ट नंबर आसा. ओके, सो हे सपोज अज्यूम करात हो AP, ह्यो A तुमचो 4 जालो. आतां डिफरन्स पळय, आतां डिफरन्स कसो येतलो? फॉर्म्युला डिफरन्स काडपाक A2 मायनस A1. सो A2 7, हे फर्स्ट A1, सेकंड A2, A3, लायक दीस AP सिरीज कंटिन्यू येतली. सो A2 मायनस A1, सो हांगासर 4 येयलो. सो 7 मायनस 4 3. लायक दीस हो तुमकां नंबर ऑलरेडी काडून दिला हांगासर. सो तुमकां सांगला असोच ह्यो आतां फर्स्ट टर्म जालो, सेकंड टर्म, ह्यो थर्ड टर्म, अशे तरेन नंबर ह्यो कंटिन्यू वयतलो. सो असो 10 टर्माचेर पावोन कितलो नंबर आमकां हांगासलो ऑप्शन पळय खंयचो आसतलो पळय तो आमकां फायंड करूंक जाय. सो आमकां सांगला फायंड आउट करपाक 10th टर्म ह्यो फायंड करूंक सांगला, रायट. सो फॉर्म्युला आसा AN इक्वल टू A प्लस N मायनस 1 D. आतां हेतून आमकां कितें कितें जाय पळय, A ऑलरेडी दिला आमकां 4, D ऑलरेडी दिला, मागीर N. ओके, सो जेन्नाय प्रॉब्लमान TH टर्म लागलेलो आसता म्हणजे TH खंयच्याय नंबराक जाल्यार तो नंबर कन्सिडर करपाचो एज N. कळ्ळें. सो हेतूनच चडशे भुरगे घुसपट्टा N आणि AN. N मिन्स जो TH टर्म आसतलो, TH अटॅच आसतलो पळय ताका आमी N घेवपाचो, N इक्वल टू 10. सो आतां आमी हांगासर AN फायंड करतले म्हणजे जो 10 टर्म आसा तो कितलो नंबर तो. सो हांगासर सॉल्व करतना A10, A4 आसा, N तुमचो 10 मायनस 1 डिफरन्स 3. सो A10 4 प्लस 10 मायनस 1 9 इंटू ह्यो हेका मल्टिप्लाय येता. सो A10 4 पयली हे मल्टिप्लाय करा, 9 3 जा 27. सो 10 टर्म कितलो तुमचो 31 येतलो. सो B इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट सी MCQ. इन एन AP 12 8 4 असे सिरीज आसा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सिरीज आसा 12 8 4 असो नंबर कंटिन्यू वयता. सो आमकां फायंड करूंक सांगला द 8th टर्म इज. सो आतां फर्स्ट 8th टर्म आमकां फायंड करूंक सांगला. आतां हितून फर्स्ट टर्म A सिरीजांतलो A कितलो 2. डिफरन्स काडटलो जाल्यार फॉर्म्युला निघतो सांगला तुमकां A2 मायनस A1. A2 पळय हो A1 हो A2 A3 असे नंबर चालू वयतलो, A4 A5 A6 लायक दॅट. पण आमकां डिफरन्स काडपाक 1-2 नंबर्स खूप आसा. सो हांगासर ह्यो A1 हो A2 8 मायनस 12. सो 8 मायनस 12 आमी मायनस केले आन्सर 4 येतलो, बट ग्रेटर नंबर सायन हांगासर पूट करपाक जाय तुमकां. 8 मायनस 12 मायनस केले 4 येयलो, ग्रेटर नंबर 12, 12ची सायन मायनस. सो आन्सर डिफरन्स तुमचो मायनस 4 येतलो. आणि तुमकां सांगला TH टर्म जो आसता तो कितें आसतलो N. सो सेम वे आतां तुमी फॉर्म्युला पूट करात A प्लस N मायनस 1 D. सो A 12 प्लस N 8 मायनस 1 डिफरन्स इज ब्रॅकेटान बरें मायनस 4. सो एनाच्या प्लेसीर कितलो टर्म सांगला पळय तो बरोवपाचो आसता. सो 12 प्लस 8 मायनस 1 7 इंटू मायनस 4. सो नेक्स्ट A8 12 प्लस सॉरी पयली सायन मल्टिप्लाय करात, प्लस मायनस मायनस जाता हांगासर सायन चेंज जाता, वेरी इम्पॉर्टंट हा. प्लस मायनस मायनस 7 4 जा 28. सो 12 मायनस 28. सो हांगासर मायनस सायन मदीं हा नंबर मायनस कराच.
जसे नॉर्मल आसा ते मायनस केले मागीर ग्रेटर नंबर पाहिजे ग्रेटर नंबर 28 आसा सो तेजी साइन कितें येतली मायनस सो आन्सर इज युअर -16 सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन आणि एक मेथड आसा जी तुम्ही डायरेक्टली करूंक शकता जर कोणाक कळटा जाल्यार तेंच्यांनी पळयाच सो 8 टर्म आसा सो तुम्ही डायरेक्टली एक फॉर्म्युलानींग आसा म्हणजे डायरेक्टली तुम्ही एक टर्म रिड्यूस करपाचो 8 म्हणजे कितें बरयतले a + 7d बरयतले डायरेक्टली कळ्ळें बदल हांगासर कसो 10 टर्म जो आसलो सो तुम्ही हांगासर a + 9d बरोवंक शकता म्हणजे एक टर्म रिड्यूस करूंक शकता सो a + 7d सो a टर्म कितलो 12 + 7 डिफरन्स -4 सो 12 ± -7 4 जा 28 सो डायरेक्टली तुम्ही असे सुद्धा फाइंड करूंक शकता सो दिस इज द अनदर मेथड आणि ही so it's per formula method okay so like this you can solve and can get your answer so now see here so here given the first term and common difference for AP so एक सिरीज दिला तितून तुमका फक्त फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स फाइंड करपाक जाय सो सिंपल आसा सो सिरीज असो म्हटल्यार सो फर्स्ट टर्म जो आसतलो तेका आमी a कन्सिडर करतले म्हणजे फर्स्ट टर्म तुमचा आन्सर मेळ्ळो तुमका a 3 सो फर्स्ट टर्म तुमचा 3 झालो कॉमन डिफरन्स सो डिफरन्सचा फॉर्म्युला a2 - a1 ओके सो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर असतो तो कॉमन डिफरन्स कसो फाइंड आउट करतले a2 - a1 सो a1 a2 a3 सो आमका 2 आणि 1 जाय सो हांगासर 1 - 3 सो 1 - 3 सो मायनस करतले नॉर्मल मायनस करास बट ग्रेटर नंबर साइन एक उरलो का 3 उरलो हांगासर 3 नंबर इज ग्रेटर राइट सो मायनस साइन येतली सो a3 आणि डिफरन्स इज -2 सो 3 आणि -2 सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट MCQ हियर डॅश टर्म सो आता आमकां हांगासर टर्म दिवंक ना कितलो तो TH टर्म ओके तो फाइंड करूंक सांगला सिरीज दिला AP 3 8 13 18 डॉट इज 78 म्हणजे सिक्वेन्स यो चालू उरला हांगासर आणि हांगासर तुमकां एक नंबर दिला 78 म्हणजे जो TH टर्म आसा पळय तेजी टोटल जी आसा ती कितली आसा 78 आसा आता हांगासर पयली तुम्ही पळयास कितें कितें आमकां इन्फॉर्मेशन गिवन दिले सो a यो फर्स्ट टर्म 3 डिफरन्स तुम्ही काडटले a2 - a1 8 - 3 5 येयलो नेक्स्ट आता तुम्ही वदळच्यान n तुमकां कितें सांगलेलो TH असता तो टर्म ओके सो आमकां हांगासर TH टर्म तोच फाइंड करूंक सांगला सो ह्यो 78 दिला तो कितें आमकां गिवन दिला तो या TH टर्माची टोटल दिल्या म्हणजे तो कितें येयलो तुमचो AN येयलो सो अगेन राइट दिस फॉर्म्युला AN + a + n - 1d सो AN गिवन आसा तुमकां 78 सो a कितलो दिला तुमकां 3n तुमकां फाइंड करपाक जाय -1 डिफरन्स इज 5 here so 78 3 plus आता मल्टिप्लाय करा 5 into n 5n minus 5 into 1 5 ओके 5n हे ब्रॅकेटात मल्टिप्लाय करून आता नंबर्स आहा ते एकीकडे हाडा 78 प्लस आहा तो इक्वल टू च्या आयडी घेतलो -3 आणि हो मायनस आहा तो प्लस सो हांगासर कितें उरलो तुमचो 5n उरलो सो 78 पासून 3 काडलो 75 प्लस 5 सो कितलो येयलो 80 आणि हो 5 आहा तो डिवाइड जातलो हांगासर सो 5n हांगासर तुम्ही कॅन्सलेशन केले 5 1 जा हांगा 3 उरले 30 आले ओके सो 5 6 जा सो युअर answer is 16 so you can see here D is your correct option so 16 टर्माचे जे आन्सर असतले ते कितले असतले 78 असतले ओके so next running 4 MCQs आसा ते in the next video solve करतलो so to get the updated videos like and subscribe to my channel thank you